नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र शक्तिनगर मंगळूर हानी प्रस्तुत करचिदसला आमगेल युवा साधक सरणींतुला आयची कार्यक्रमाक तुमक पूरजनाक हांव स्वागत करता. आज ही आमगेलोट्टू स्टुडियोंत आसा श्रीमती वीणा भट आनी श्री गोविंद भट हांगेल्या धाकली धुव आनी श्रीमती विनया भट हांगेल्या भयणी विदुषी वैष्णवी भट हानी. वैष्णवी हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत सांगता. थँक्यू. वैष्णवी शिक्षण ಒಟ್ಟುಚಿ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಅಂತೂ उन्नत मट्ट जावन आशिल्ला विद्वत पदवी घेवन विदुषी म्हूण घेवन आसा. तशीची 2015 ಅಂತೂ ಜನವರಿ 26 जावचे तसला रिपब्लिक डे परेड ಅಂತೂ कर्नाटका गोवा डायरेक्टरेट तुकून तीन NCC कैडेट जावन पार्टिसिपेट कोरनु कल्चरल प्रोग्राम ಅಂತೂ कर्नाटका आनी गोवा डायरेक्टरेटाक तीन लीड केला. सो वैष्णवी तू आज आमगेलोट्टू स्टुडियोंत आसचें आमकां पुरा भारी खुशीची. सो ह्या इंटरव्यू स्टार्ट करतना म्हाका फर्स्ट क्वेश्चन तुगेला कसा निमगू का म्हळ्यारी तुगेल चायल्डहूड ಅಂತೂ तुगेल्या स्कूल एज्युकेशन ताजे विशय आमकां ಸ್ವಲ್ಪ सांगतो. हांव आमगेली ची आशिल्ल्या कॅनरा इन्स्टिट्यूट ಅಂತೂ मिगेल एज्युकेशन सूर केलेलें. सो सेकेंड स्टँडर्ड दुखून 5th स्टँडर्ड तनक हांव कॅनरा डोंगरकेरी स्कुलांतू शिकिल्ली. थंय कसं म्हळ्यार एक रूल आशिल्लो तेदना स्कुलांतू खंयची एक स्टुडंटाक तुगेल एज्युकेशना ಒಟ್ಟುची खंयचे दोन एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीजाच्या क्लब जॉयन जावका म्हूण सांगून ता एक डान्सा क्लब जावो. डान्सान तुवें वेस्टर्न आनी क्लासिकल म्हूण सेपरेट आशिल्लें. म्युजीक जावो तांतूय दोनी कॅटेगरी. मागीर कराटे जावो, कब्ज एंड बुलबुल्स जावो ना म्हूण जाल्यार तुगेलें आर्ट जावो. तसले मस्त क्लब्स आशिल्ल्या म्युजिकांतूय आर्टान ते मस्त टायप ऑफ क्लब्स आशिल्ल्या. तांतू पुरे एक स्टुडंटान दोनी क्लब मॅन्डेटरी कंपल्सरी जावन जॉयन जावका म्हूण एक आशिल्ल्या. तेदना म्हाका एक म्हळ्यार हांव 5 years आसतनाची मिगेल्या गुरू विद्याश्री राधाकृष्ण हांगे लागीं भरतनाट्य शिकता आशिल्ली मंगळूरांतूची. सो एक म्हळ्यार भरतनाट्य शिकता म्हूण एक आशिल्ल्या म्हळ्यार त्या एक गोत्त आशिल्ले विशय. सो ती एक शिकुका म्हूण सांगून सो ते स्कुलांतू आमगेल्या गुरू कमला भट तांगे लागीं हांव जॉयन जाल्लें आशिल्ल्या स्कुलांतू. त्या सोडून आनीक एक खंयची क्लब जॉयन जावया म्हूण आसतना मिगेल अक्का सेम स्कुलांतू हायस्कुलांतू स्काउट्स एंड गायड्सांत आशिल्ली. सो तिगेल म्हणके युनिफॉर्म घालका म्हूण एक आशी. सो कब्ज एंड बुलबुल्स जॉयन जाल्लें हांव. सो ते दुखूनची मिगेल एक जर्नी स्टार्ट जालें म्हळ्यार स्कुला दुखून एक एप्रिसिएशन आशिल्ल्या की एज्युकेशन कितलें इम्पॉर्टंट की तितलीची तुमगेल्या ओवरऑल डेवलपमेंट इम्पॉर्टंट म्हूण सांगून ते दुखून एक एज्युकेशना ಒಟ್ಟುची विंगड कसले एक कोरका म्हूण सांगिल्लें एक जर्नी स्टार्ट जाल्लेला. सो त्या स्कुला विशय जाल्ल्या प्रायमरी एज्युकेशना विशय. मागीर हायस्कुलांतू हांव उर्वा स्कूल कॅनरा उर्वा जॉयन जाल्लेली. सो 6th दुखून 10th स्टँडर्ड तनक हांव उर्वांतू शिकिल्ली. सो 6th आनी 7th कब्ज एंड बुलबुल्स जत्तरी नेक्स्ट येवचे तसल स्टेप स्काउट्स एंड गायड्स. सो 6th आनी 7th हांव आमगेल स्कुलांतू स्काउट्स एंड गायड्स क्लबा जॉयन जाल्लेली. सो तेवी एक रेग्युलरली म्हळ्यार एक वारांत 2 वेळा एक मेळचे आनी तांगेल तसले एक थियोरी शिकची की ಸ್ವಲ್ಪ तांगेल त्या रोपा ಒಟ್ಟೇನಿ पुरी करची तसले एक्टिविटीज आनी मस्त आसता आशिल्ले त्या पुरी शिकचे आशिल्ल्या. हाजी ಒಟ್ಟುच मिगेल डान्स केन्ना की कंटिन्यू जाता आशिल्ल्या. हांव मस्त डान्स कॉम्पिटिशन्स जावो प्रोग्राम्स जावो त्या पुरी अटेंड करता आसता आशिल्ले मिगेल्या टिचरा अंडर. आनी स्कुला दुखून त्या वर्स तांगेल्या प्रतिभा कारंजी जावो मधुसूदन कुशे तांगेले कॉम्पिटिशन्स JCI तांणी कंडक्ट करची तसल्या भरतनाट्य कॉम्पिटिशन्स तांकां पुरी हांव पार्टिसिपेट करता आसता आशिल्ली. त्या सोडून मागीर एक्चुली एक ಸ್ವಲ್ಪ टर्निंग पॉयंट म्हूण म्हणचे जाल्यार मिगेल्या लायफांतू त्या एक 8th स्टँडर्डांतू एक NCC ऑर्गनायझेशन म्हूण एक आशिल्ल्या आमगेल स्कुलांतू. त्या कसं म्हूण गोत नाशिल्लें तेदना मिगेल एक क्लोज फ्रेंड आशिल्ली अवंतिका कामत तुमगेल भयणी. सो ती म्हाका म्हणलें आमी NCC जॉयन जावया आमगेल अक्क आशिल्ली तुमी NCC आशिल्ल्या म्हूण ती की उमेद आशिल्ल्या NCC वच्चा म्हूण. सो तेदना आमगेल फ्रेंड वत्ता NCCक आवय वत्ता म्हूण सांगून घरांतू आम्हाला निमगून जॉयन जाल्लेलो हांव वचून NCC. तेन कसं म्हूण गोतना वारा परेड आसता स्कूल जेतरी युनिफॉर्मार सुका आमी परेड आसता परेड जेतरी समोस कापी मेळटा खावच्या घरा वच्चा म्हूण एक एक्सायटमेंट आनी फ्रेंड्स पुरी जॉयन जाल्लेलो आमी. सो त्या लेकारी जॉयन जाल्लेलो हांव. बट त्या एक डिसिजन आतां मिगेल लायफाचें एक व्हेरी इम्पॉर्टंट डिसिजन म्हूण आतां दिसता म्हाका. तेदना त्या NCC जॉयन जाल्लेलें तेदन दुखून भायर तुल्या जनाल ಒಟ್ಟು आनी भायर तुले एक वर्ल्डाचें एक ಸ್ವಲ್ಪ एक्सपोजर मेळ्ळेलें आसा.
सो NCCंत कशी म्हणारी तू जॉईन जाली कुडल्या 1 वर्सांत एक सर्टिफिकेट बरोच म्हण आसतना तू सर्टिफिकेट बरोवका जाल्यारी तू एलिजिबल जावका जाल्यारी एक 10 दिवसाचे कॅम्प अटेंड करूका कंपल्सरी. सो थंय आमगे स्कुला दुखून तांणी आळवासा व्हेल्लेलो आशिल्ल्या त्या कॅम्पाक ताका CATC म्हूण म्हणटाची. सो कंबायंड एन्युअल ट्रेनिंग कॅम्प म्हूण ताका एक कंपल्सरी वचुका म्हूण ते 10 दिवसा कॅम्प. तेदन एक खुशी म्हळ्यार फ्रेंड जालो टू 10 दीस बच्चा मेळटा म्हूण तेजे पयश पुढे डान्स प्रोग्राम जो नाजाल्यार सनसन म्हणटा कॅम्पा मात्र वचून अभ्यास आशिल्लो. त्या एक फर्स्ट कॅम्प ते वतना विंगड स्कुलाचे पुरे चेडूं मागीर आर्मी ऑफिसर्स तांणी पुरे त्या गन्न घेवन पोवचे त्या पुरे पळोवन भारी एक खुशी. मागीर फर्स्ट टायम आमकां चेडवांक तांणी बुलेट घाल न्हू फायर करूंक एक टार्गेट दवर न्हू तांकां फायर कशें करचें म्हणून पुरे शिकयलां. सो त्या एक मस्त एक लायफाचें एक बेस्ट एक्सपिरियन्स आशिल्लो म्हाका. फर्स्ट टायम हांव तसली एक म्हळ्यार घरा आनी गुर्त आशिल्ली जन सोवून विंगड जना मेळ्ळेली त्या पुरे एक वंडरफूल एक्सपिरियन्स. तो म्हगेल स्कुलान तूं त्या म्हगेल एक जर्नी स्टार्ट जालें. सो 8th आनी 9th तुगेलें NCC जालें. सो 10th तूं इलेक्शनांतूय टेक पार्ट केला. सो ताजे विशयी आमकां सेल्फ सांगता. म्हळ्यार स्कुलान तूं 8th आनी 9th आसतना तूं पळयता तुगेले असेंब्ली जाता आसतना वारू ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಡರ್ಸ್ ಜಾವನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಟೇಜಾर राबून आसताची तांकां त्या स्कूल पीपल लिडर आनी ASPL SPL म्हूण सांगून आनी मस्त जन तांगेला आमगेले मस्त एक नमुना कसं म्हणटा ताका डिसिप्लिनरी कमिटी आनी एज्युकेशन कमिटी म्हणून सांगून मस्त मस्त कमिटीज आसताशिल्ले ताजी हेड्स जाय न्ही पुरे तांणी पुरे जण म्हळ्यार एक स्टेजार राबून आसताची असेंब्ली जाताना आनी तांणी एक कमांड दिवची की पुरे चेडवांक ता पुरे पळयतना एक एक्सायटमेंट म्हाका ते एक राबूका स्टेजार राबूका म्हूण सांगून. सो 8th आनी 9th आसतनाच म्हाका एक आशिल्लें हांव एक SPL जो ASPL इलेक्शनां राबूका स्कुलान तूं म्हूण. बट आनी NCCन तूं कशें आशिल्लें म्हळ्यार कॅम्प आनी बरें वतना ते तुमकां मस्त लिडरशीप एबिलिटीज बिल्ड जाता तुमगेले भितर म्हळ्यार मस्त कॉम्पिटिशन्स आसता आनी टीम बिल्डींग एक्टिविटीज आसता ग्रूप डिस्कशन एक्टिविटीज आसता. सो त्या पुरी आसतना तुका ऑटोमॅटिकली त्या एक कॉन्फिडन्स बिल्ड जाता म्हळ्यार जनाल मुखार उलोवच जेवो त्या एक NCCन तूं ड्रिल करतना त्या एक डिसिप्लीन नाजाल्यार त्या ड्रिल करतना एक लिडरशीप म्हळ्यार तूं कमांड दिवची विंगड जनाक नाजाल्यार तूं कमांड एक्सेप्ट करचें विंगड जनाल दुखून त्या परी शिकतना तुका एक लिडरशीप एबिलिटी येता तुगेले भितर आनी त्या एक म्हाका एक आशिल्लें की ओके त्या एक अप्लाय करता खंय जावं म्हूण तातूंत एक ऑपॉर्च्युनिटी दिशिल्ली म्हळ्यार स्कूल पीपल लिडर जावन राबया म्हूण त्या एक एक्चुली सेकेंडरी कॉन्सेप्ट प्रायमरी म्हळ्यार फ्रेंड्स जालो टू त्या एक कॅम्पेन करचें त्या एक वोट निमगुचे वयचें क्लासा वचचें त्या पुरे एक गमत. सो तशी हांव म्हगेले फ्रेंड्स जालो टू राबबिली इलेक्शनाक स्कूल पीपल लिडराक मागीर हांव ताची इलेक्टेड जाल्लेली. सो 10th हांव कॅनरान तूं उरवान तूं स्कूल पीपल लिडर जावन आशिल्ली. ओके व्हेरी गुड. NCC दुखून न्हू शिकिल्ल तसं लिडरशीप एप्लाय करता म्हूण तूं SPL जॉयन जावन एट द सेम टायम फ्रेंड्सालो त्या बॉन्ड कसं फ्रेंडशीप आसा त्या आनीक चड तुगेलें स्ट्रॉंग जालें त्या टायमार. सो हाय स्कूल जाल्ला आतां प्रायमरी जाल्ला हाय स्कूल जाल्ला नेक्स्ट तूं आतां PU वचच्याक PUन तूं सायन्स घेतला. सो PU कशें जालें तुका हाव वॉज युअर PU? सो स्कुलान तूं कशी आशिल्ली म्हळ्यार हांव मस्त एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीजान फोकस जावन आशिल्ली. मागीर डान्सान तूं एक्चुली हांव 10th आसतना रंगप्रवेश केल्लेलो आसा. 10th म्हळ्यार भरतनाट्यान एक मट्टारी शिकून जातरी रंगप्रवेश करताची तेन्ना म्हाका एक उमेद आशिल्ल्या म्हाका एक रंगप्रवेश करता म्हूण आनी म्हगेले पेरंट्स जाले मस्त एक सपोर्ट आशिल्ल्या करी म्हूण सांगून. सो त्या 10th हांव एक रंगप्रवेश करया म्हूण एक म्हगेल्या अम्मान सपोर्ट केलेलो आसा म्हाका तेदून एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ल्या म्हगेले गुरूने म्हणलेल्या आमी आतां करूं म्हूण सांगून. सो त्या एक अम्माले एनकरेजमेंट आशिल्ली निमित्त हांव 10th रंगप्रवेश केल्लेला. ताजेत तरी तेदून एक म्हळ्यार कसं फिल्ड घेवका म्हूण गोतना ताजेत तरी 10th जत तरी गोत अशे प्रकार बरी सायन्स आनी कॉमर्स आसचें म्हूण तेदन म्हगेल आख्खा इंजिनियरिंगांत आशिल्ली. सो 3 कंप्युटर सायन्स घेतिल्ली तिगेल्या कॉलेजांत. सो म्हाका एक कंप्युटरांत गेम्स खेळचे म्हूण पुरे गम्मत आशिल्ल्या म्हाका खुशी गम्मत जाता आशिल्ल्या आनी आख्खान कंप्युटरार आनी पुरे बसून काम करतना पुरे म्हाका तशी एक बसून कंप्युटरार काम करता म्हूण सांगून आश आशिल्ली न्ही ते हांव PU वतना फर्स्ट PU वतना कंप्युटर सायन्स घेतिल्लें तेवे हांव कॅनरा इन्स्टिट्यूटान तूच केलेला. सो कंप्युटर सायन्स फिल्डान तूं ओके. सो तूं 10th स्टँडर्ड आसतना 10th बोर्ड एग्जाम तेज्या पुरा पेरंट्सान नॉर्मल 9th भितर पुरा एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटी कसं आसता कैद करून
10th पुरा राबाय चलडा आनी तू शिकवण फोकस करी शिकवण लायक मार्क येवका नातलारी डिग्रीन तू आय मीन PU वतन तुका लायक सीट मेळना म्हूण पुरा जणांनी म्हणचे सायन्स घेवचें आसा म्हण जाल्यार तू वरल पुरा बंद म्हूण. सो तशी आसतना तू 10th तू अरंगेट्रमाक प्रिपरेशन करतस म्हळ्यार ताय तुका ल्हान अम्माल तुगेल वेर अशी नंबीक आनी तुका दिलेल सपोर्ट आतां तूच कळटा बिकॉज अरंगेट्रम म्हळ्यार तू एकलीन कितले अवर्साचे परफॉर्मन्स दिवका आसता. सो टोटल एक 2 to 3 hours परफॉर्मन्स म्हळ्यार एक 7 नमुन्याचे परफॉर्मन्स स्टार्ट दुखून पुष्पांजली दुखून तिल्लाना म्हणून एक आमगेल त्या एक रेपर्टरी आसता डान्सांतू. सो त्या एक 7 की 8 नमुन्याचे आयटम्स करताची. सो एक 2 to 3 hours म्हणल्यार एक. सो त्या 3 hours परफॉर्मन्स दिवका जाल्यार सो मेनी डेज ऑफ प्रॅक्टीस तू घालनास का. सो तितली दीस तू स्कूलय मिस करनास पुरो. सो इट्स रियली तुका केन्ना पूण दिसता न्ही म्हगेल फ्रेंड्स पुरा जेन्ना शिकता आसाची हांव शिकका न्ही जाल्यार मागीर म्हाका कसो जाता म्हगेल्या बोर्ड एग्जामांत मार्क गेल्यार कसो करचें म्हण तुका केन्ना पूण दिसला की. वे बा मस्त वेळा दिसला तशी. बट एक कसं म्हळ्यार ह्या विशयार म्हाका एक म्हगेल अम्मान मस्त एनकरेज केलेलें आसा. तिका तीन सान आसतना ती वेरी टॅलंटेड आशिल्ली अम्मा. बट तिका तितलो ऑपॉर्च्युनिटी नाशिल्ली तांगेल एज आरी आनी तितलो एक्सपोजर नाशिल्ला. सो तिका एक हें आशिल्ली की म्हळ्यार म्हाका कसं न्ही उणी जावचें ना म्हाका पुरो ऑपॉर्च्युनिटीज मेळका म्हूण सांगून. सो तिगेल एक एनकरेजमेंट आशिल्ला. आनी शिक्षण तर हांव बुदंत आशिल्ली. हांव टॉपर न्ही आशिल्ली बट हांव 90% आनी काडट आशिल्ली युजली 8th 9th स्टँडर्डांत तरी पुरयत. सो म्हाका एक कॉन्फिडन्स आशिल्ला म्हाका वाजूच्या जगता म्हूण सांगून. आनी म्हगेल फ्रेंड्सांनी म्हाका मस्त सपोर्ट केलेलो आशिल्लो. कसली हांव क्लासीस मिस कोर नाशिल्ले जाल्यार तांणी म्हाका एक हेल्प करचें तांगेले नोट्स दिवच्या तशें न्ही पुरे कोर न्हू मॅनेज करूंक तितलें कश्ट म्हूण दिसनी आशिल्ला. बिकॉज तूं डान्स करता आसतना नाजाल्यार खंयचे एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज जावं स्पोर्ट्स जावं नाजाल्यार खंयचे विंगड हॉबीज आसा तुगेल्या त्या एक म्हूण तुका डिस्ट्रॅक्शन्स म्हळ्यार तूं वाजिता आसतना म्हाका तशी फील जाता आशिल्ली. कंटिन्यूस वाजिता आसतना एक मध्यान तूं ब्रेक घेवन हांव डान्स क्लासा वचून आयल्यार मागीर वाजूचें आशिल्लें तशें जाल्यार त्या पिरियड आसा पळय ता म्हाका आनी चड फोकस करून वाजूच्याक जत आशिल्ला. सो त्या एक म्हूण बॉडी फिजिकल एक्सरसायज म्हळ्यार म्हणके म्हूण येता. सो तशी म्हाका केन्नाय त्या एक म्हूण डिस्ट्रॅक्शन्स फील जाय न्ही जस्ट त्या मेमरी पावराक जो फोकस करूं कॉन्सन्ट्रेशन इम्प्रूव करता शिवाय म्हाका त्या डिसएडवांटेजीस फील जाय न्ही केन्नाय. ओके दॅट इज व्हेरी युनीक म्हूण येता. सो व्हेरी इन्स्पायरींग ऑल्सो. इता म्हळ्यार तितली सकट कोरून तुका 10th तू 92% मेळ्ळो तूं सायन्स घेतला. सो आतां तूं PU वतरी NCC डान्स पुरा कंटिन्यू केल्ली की राबयली की ताजे विशय आमकां सांगता. ना हांव खंयचे राबय न्ही. हांव PU वतना कॅनरा PU कॉलेजा जॉयन जालेली. तेदेन म्हाका NCC कंटिन्यू कोरका म्हूण आशिल्ली. डान्स म्हगेल्या केन्नाकय स्टॉप जाय न्ही. डान्स म्हगेल कंटिन्यू जाता आसता आशिल्ला. हांव परफॉर्मन्सीसय दिता आशिल्ली. ताजे मदीं आमी मैसूर दसरा फेस्टिवल जावं यूथ फेस्टिवल आशिल्लें तेदेन एक मंगळुरांतू तेदेन थंय जावं मागीर ते त्रिवेंड्रमांतू तिरुवनंतपुरमांतू तिरुपतीन तशें म्हूण मस्त जागेर हांव म्हगेल्या मिस्सालोटू परफॉर्मन्सीसांनी पुरे दिता आसता आशिल्ली. बट त्या कंटिन्यू जाता आशिल्ली. बट NCC कसं म्हळ्यार आमगेल्या कॅनरा इन्स्टिट्यूटांतू NCC म्हणलेलें एक ऑप्शन ना आशिल्ला. बट एलॉशियसांतू आशिल्ला लागीं एलॉशियस कॉलेजांतूची आशिल्ला. सो हांव ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार विंगड जनाल्यांनी उलोवन कळ्ळेल प्रकार ती विंगड कॉलेजाचे चेडवांनी येवन NCCक जॉयन जावेता म्हूण एक ऑप्शन आशिल्ला. सो थंय हांव स्कुलांत आसतना आमकां आर्मी विंग म्हणून हांव आर्मींत आशिल्ली. ते कॉलेजांच्यो जॉयन जावच्याक चान्स मेळ्ळे तेन्ना म्हाका ऑप्शन्स आशिल्ला. आर्मी जॉयन जावेत आशिल्ला नाजाल्यार एअर विंग जॉयन जावेत आशिल्ला नाजाल्यार नेवी जॉयन जावेत आशिल्ला. सो तेदेन म्हाका एक म्हळ्यार आर्मी पळयला न्हू एअर विंगाच पळोवया म्हळ्यार म्हाका तेन्ना गोत आशिल्लें तान तुका फ्लाय करच्याक आनी शिकयताची आनी एअरक्राफ्टचा विशय आनी बरें शिकूं मेळटा म्हूण सांगून. सो हांव एअर विंग जॉयन जालेली. सो दनपार एवरी सॅटर्डे दनपार तांगेल्या परेड आसता आशिल्ला. सो कॉलेज जातरी हांव कॅनरा दुखून एलॉशियस वता आशिल्ली. सो दनपार दुखून सांजे तनाक तांगेल्या परेड आसता आशिल्ला. सो थंय हांव म्हगेल्या NCCच्या B सर्टिफिकेट आनी C सर्टिफिकेटाचे कोर्स केलेला. A सर्टिफिकेट हांव स्कुलांतू बरोवन आशिल्ला. सो फस्ट PU आसतना NCCन तूं एअर विंगान जॉयन जालेला हांव तेदेन हांव रिपब्लीक डे परेडाक चमकलेली फस्ट PUंत आसतना. ओके सो रिपब्लीक डे परेड NCC दुखून वचचें म्हणचे विशय इट्स व्हेरी फॅसिनेटींग टू हियर. अँड आमकां ताजें प्रोसिजर मस्त जेन्ना गोतना ताजें सिलेक्शन कशें जाता खंयची बेजिसार सिलेक्ट करताची ताजे कॅम्प कशें आसता. सो हाजे विशय आमकां ಸ್ವಲ್ಪ सांगता.
म्हाका ॲक्च्युली हांव 8th स्टँडर्डांत NCCंत आसतना हांव ट्राय केलेलें रिपब्लीक डे परेडाक सिलेक्शना खातीर. तेदन हांव ॲक्च्युली म्हळ्यार तांगेले मंगळूर लेवल हांतू ते तराक वचून मागीर हांव रिजेक्ट जालेलें. हांव मुखार सिलेक्ट जायना आशिल्ली. सो म्हाका एक हर्ट आशिल्लें फर्स्ट पियूंत एक वचूं काय एक वेळार रिपब्लीक डे परेडा वचूं का म्हूण सांगून. सो ते प्रोसेस कशें आसता म्हळ्यार तुमकां फस्ट तुमगेले स्कुलांतू एके कॉलेजान तुजी सिलेक्शन प्रोसेस आसता. सो डेली वचूं काय जाल्यार तूं तुगेल्या एक म्हळ्यार फोकस बरी ड्रिल्लान तूं एके म्हळ्यार मार्च फास्ट तांत एक आसूं का आनीक एक कल्चरल कॅटेगरी. सो दोनींतूय आसल्यार तुका प्लस पॉयंट. सो हांव दोनींतूय आशिल्ली म्हाका दोनींतूय इंट्रस्ट आशिल्ला. सो तुगेल्या फस्ट म्हळ्यार कॉलेज लेवलार तुगेले सिलेक्शन्स आसता. कॉलेज लेवलार सिलेक्शन जातरी तूं एक मंगळूर लेवल कॅम्पा वता. थंय वतना तुका मंगळूराचे पुरे कॉलेजीसाच्या चेडू आलोटू कॉम्पिटिशन्स आसता. ते तुगेल्या ड्रिल्लाच्या इंडिविज्युअल कॉम्पिटिशन्स आसता, तुगेले कमांडिंगा वयर कॉम्पिटिशन्स आसता, तुगेल्या फायरींग जो तांतूय कॉम्पिटिशन्स आनी पुरे आसता. सो तांतू बेस्ट परफॉर्मर्साक तांणी नेक्स्ट लेवलाक सिलेक्ट करता आशिल्ला. सो मिगेल कशें आशिल्लें म्हळ्यार जर्नी हांव ॲक्च्युली एअरविंगांत आसतना तांगेले एक ऑल इंडिया वायू सैनीक कॅम्प म्हूण आसता. सो त्या स्पेसिफिकली एअरफोर्सा तांगेले एक कॅम्प. सो हांव तांतू पार्टिसिपेट केलेलें आशिल्लें. सो तांची प्रोसेस तशी आशिल्ला म्हळ्यार 3 कॅम्प सिलेक्शन आशिल्लें. मागीर एक 20 डेजाच्या ॲक्च्युली वायू सैनीक कॅम्प म्हूण आशिल्लें. थंय कशी म्हळ्यार स्टेटाच्या पुरे स्टेट्सा दुखून एअरफोर्सांत आशिल्ले कॅडेट्स मात्र येवन तांणी विंगड कंटेस्टांतू पार्टिसिपेट करताची. थंय मात्र रिटन टेस्ट्स मागीर फ्लायिंगाचे टेस्ट त्या पुरो आसता आशिल्ला. सो हांव त्या कॅम्पांत ॲक्च्युली सिलेक्ट जावन आशिल्ली ऑलरेडी. सो ते दुखून त्या कॅम्पांत तूं चमकलेले नॅशनल कॅम्प आशिल्ले त्या नॅशनल कॅम्पांत तूं चमकलेले जनाक तांणी थंय सेपरेट जावन रिपब्लीक डेयाचे सिलेक्शन्स दवरलेला. सो म्हाका हांव त्या 3 कॅम्प्स कंप्लीट करून ती कॅम्पा सिलेक्ट जाल्ले निमित्ती म्हाका रिपब्लीक डेयाक वचाक ಸ್ವಲ್ಪ सुलभ म्हूण सांगना हांव, बट आनीक एक वे ऑफ सिलेक्शन आशिल्लें, आल्टरनेट वे ऑफ सिलेक्शन आशिल्लें. सो रिपब्लीक डेयाचे फस्ट खंयचे रिजनल लेवलाचे सिलेक्शन्स जाता पळय त्या हांव एवॉयड करून डायरेक्ट त्या मिडल लेवल कॅम्पा जॉयन जालेली. बिकॉज हांव ताजी फुडली 3 कॅम्प मिगेल ऑल इंडिया वायू सैनिकांत कंप्लीट करून आशिल्लें. सो थंय जेतरी तूं एक मिडल लेवल पॉयंटा पावतरी कर्नाटका लेवलाचे सिलेक्शन्स आसता. कर्नाटका आनी गोवा डायरेक्टरेट ಒಟ್ಟು मेळ न्हू आमगेले एक ट्रूप वच्चे डेल्ली वताना. सो कर्नाटका दुखूनय गोवा दुखूनय कॅडेट्स येताची तांगेल मध्य सिलेक्शन आसता. मागीर एक टीम फॉर्म जाता त्या एक कॅम्पांत. त्या टीम फॉर्म जातरी नेक्स्ट 3 नमुनेचे कॅम्प कशे आसता पळय त्या बरी टीम बिल्डींग आसता. म्हळ्यार तुमी आतां डेल्ली वतना तुमगेले इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स आसता मस्त नमुनेचे. बॅले म्हणू, सिंगींग, डान्सिंग, मार्च फास्ट, मागीर एक बेस्ट कॅडेट कॉम्पिटिशन. ह्या वर्साची आमगेलीची एलोशस दुखून एकली एअरविंगांत बेस्ट कॅडेट विन जालेले आसा. सो तशी तसले बस्त नमुने कॉम्पिटिशन्स आसता. सो त्या कॉम्पिटिशन्सा प्रिपरेशन्साक 3 कॅम्प बरी ग्रूप बिल्डींग एक्टिविटीज आसता. सो त्या जेतरी मागीर आमी 30 डेजाक रिपब्लीक डे परेड म्हणून न्यू डेल्ली वचून आसताची. सो ते वे मस्त म्हळ्यार पुरे स्टेट्सा दुखून तूं कॅडेट सांबाळटा, तांगे लोट कॉम्पीट करता, तांगे लोट तूं परफॉर्मन्स दिता. सो त्या एक वंडरफूल एक्सपिरियन्स पुरे जणाक म्हळ्यार एक लायफांत एक वन्स इन अ लायफ टायम एक्सपिरियन्स. सो 26 मार्च फास्ट कोर्ची मात्र आमी टीव्ही पळोवचे. ताजी फुडें कितले प्रिपरेशन वता म्हण आमकां गोतना, तूं सांगतरी आमकां कळटा आसता. सो आतां थंय 26 परेड जातना तुमी मार्च फास्ट करचे, ताजे नंतर कल्चरल एक्टिविटीज सच कसं सेपरेट परेड आसता की त्या कशें चलता? वय सो आमी जानेवारी 1 डेल्ली पळोवन आसताची. सो जानेवारी 1 दुखून 30 तनाक पुरा कॅडेट्स एक फूल तांगेले एक ऑर्गनायझेशन आसता NCC तांकाची. सो ते पुरे कॉम्पिटिशन्स आनी चलता आसता. म्हळ्यार तूं फुडली 3 कॅम्पान तूं प्रिपेर करून वचून आसता पळय ताजी पुरे कॉम्पिटिशन्स चलता आसता. त्या न्हयशी तुगेले 26 परेड त्या मोस्ट इम्पॉर्टंट डे रिपब्लीक डे परेड. त्या जत्तरी 28 एवरी इयर प्रायम मिनिस्टर रॅली म्हणून एक सांगून एक इव्हेंट आसता. तावे टीव्हीर आनी पुरे येता, बट त्या मस्त जनाक म्हळ्यार व्ह्युअर्साक रिपब्लीक डे तितली इम्पॉर्टन्स ना ताका पळोवन आसा. सो 28 प्रायम मिनिस्टर रॅली म्हणून एक जावन आसता. सो प्रति वर्स त्या टर्माच कोण प्रायम मिनिस्टर जावन आसता की आमगेले टायमार श्री नरेंद्र मोदी जावन आशिल्ले. सो तांणी येवन आसताचे आनी पुरे कॅडेट्स स्टेटाचे पुरे कॅडेट्स तांणी मार्च पास करताचे तांगेले खातीर प्रायम मिनिस्टराल मुखारी. मागीर कल्चरल एक्टिविटीज हे आसता प्रायम मिनिस्टराल मुखारीची पुरे स्टेटांत आनी तांगेले आर्ट फॉर्म्स परफॉर्म करची की
तांगेल कसले एक कल्चरल बिलीफ्स की केलो जन सिंगींग करताचे, केलो जन डान्सिंग करतात. तशें विंगड तांगेल बेसिकली तांगेल कल्चर तांणी दाखोवचे तसले एक कार्यक्रम. सो थंय आमगेल्या कशें आशिल्लें म्हळ्यार आमी कर्नाटका आनी गोवा तांणी आमगेले एक डान्स ट्रूप आशिल्लो, त्या एक हांव लीड केलेलें आशिल्लें. सो 28 प्रायम मिनिस्टर रॅलीन हांव एक डान्स परफॉर्मन्स लीड केलेलें. Okay. That is amazing and it's wonderful to hear. So, इतली सक्कट जाल्ला. So, तूं फस्ट कॅम्प आवच का म्हूण आसतना घरान तूं एक अशी कॅम्प आसता, कॅम्पाचे आमकां सिलेक्ट जाला, मागीर ओपासान एक कॅम्प आसता, मागीर 26 जानेवारीक पेरेड आसता. सो त्या पेरेडा प्रिपरेशन मे बी जुलैन तूं सुरू जावन आसता की जुलै ऑगस्टान तूं सिलेक्शन कॅम्पा स्टार्टींग. सो तेन्ना तूं घरान तूं निमगितना तुका घरान कशी रिएक्शन आशिल्लें, कशी सपोर्ट जाला? तर तेदेत म्हळ्यार एक भंय आशिल्ला, बिकॉज म्हगे फॅमिलीन जो म्हगेल गुर्ताचे कोणी वचून ना आशिल्ले. सो कोणाली म्हळ्यार एक्सपिरियन्स आयकून असल्यार एक कॉन्फिडन्स येतना आमी कोरयता म्हूण सांगून म्हाका तशी कसं एक एग्जाम्पल म्हूण एक ना आशिल्ला. सो अम्मा निमगितान केन्नाय भंय आशिल्ली म्हाका, बट म्हगेल अम्मान मस्त सपोर्ट केला. ती केन्नाय म्हणटा आशिल्ली एग्जाम आसता पळोवया, त्या मागीरचे विशय न्हू, आत्तां कसं आसता त्या आमी आत्तां फोकस करुया, त्या मागीर येतन त्या पळोवया म्हूण सांगून त्या एक अम्मान एक तशी म्हणलेली मीच म्हाका एक ಸ್ವಲ್ಪ कॉन्फिडन्स आशिल्ला पळोवया कसं जाता म्हूण. बट सांगेल तितलें सुलभ ना नव्हता, म्हळ्यार भंय केन्नाय आशिल्ला, हांव येवन फेल जाल्यार एग्जाम कसो करचें, मागीर म्हळ्यार सप्लिमेंटरी बरोवच्या, तशें न्ही पळय मस्त भंय आशिल्ला. बट एक मनांत एक म्हळ्यार म्हाकशें एक कॉन्फिडन्स आशिल्ला की कसले जो एक फेस कोरका म्हूण सांगून एक आशिल्ला. आनी म्हाका तशी एक व्हेरी गूड स्ट्रॉंग सपोर्ट सिस्टमूय आशिल्ला. आतां स्कुलांतूय जो एक मेन्शन कोरका म्हळ्यार म्हगेल रविंद्रनाथ शेट्टी सर म्हूण तो NCCचे सर जावन आशिल्लो, तांणी म्हाका एक्चुली मस्त मोटिवेट केला. स्कूल दुखून तांणी कॉलेजांतय असो हांव तांकां कॉल करता आशिल्लें म्हाका कसले आसल्यार तांणी एक म्हणटा आशिल्लें ಏನಿಲ್ಲ ಮಾಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ म्हूण सांगून. तांणी म्हणटनाच म्हाका एक आतां पळोवया कसं जाता म्हूण सांगून. म्हळ्यार विंगड जनान तुगेले वयर बिलीव करतना त्या एक ऑटोमॅटिकली तुका दिसता ओके कोरया, विंगड जनान जत म्हूण लेखतना हांव कसो जायना म्हूण लेखच्या म्हूण तशी एक आशिल्ला. मागीर रविंद्रनाथ सरान म्हगेल्या केन्नाय म्हणचे आशिल्ला इट इज बेटर टू बी जॅक ऑफ ऑल देन जॅक ऑफ नन म्हूण सांगून. सो त्या एक म्हाका एक मस्त मोटिवेटींग आशिल्लें. सो केन्नाय हांव ताका कॉल केला ताणें तितलें म्हणचें आशिल्लें म्हाका की इट्स ओके टू बी जॅक ऑफ ऑल म्हूण सांगून. म्हळ्यार आमी केन्नाय आयकूच कशें म्हळ्यार जॅक ऑफ ऑल म्हळ्यार एक मास्टर ऑफ नन म्हूण परकट जॅक ऑफ ऑल इज मास्टर ऑफ नन, बट तांची कंटिन्युएशन आसा. बट ऑफन it is better than master of one म्हूण that we have not seen. So तुगेलान तूं डान्सान तूं मास्टरी वरेन केला, मात्र नयशी वर्लेलांतूय तूं पुरा तूं पार्ट टेक केला, खंयच्याकय ना म्हणी पुरा आवच्या पळोवया म्हूण टेक पार्ट केला. सो अशी जावन आसतना NCC जाल्ल्यात PUन तूं NCC जाल्ल्यात फर्स्ट PU, सेकंड PUन तुका तोपास स्टडीसान तूं फोकस केली. सो तितली काळ तूं आतां तुका स्टडीसा ओट्टूची डान्सय मिस जावन आसतलें. सो आतां सेकंड PUन तूं फोकस कोन्न स्टडीसा मात्र आनी पुरो एक ಸ್ವಲ್ಪ काळ स्टडीज कोरया, मागीर डान्स मागीर कंटिन्यू कोरया म्हणून ब्रेक घेतली की ಸ್ವಲ್ಪ घेतला ब्रेक. म्हळ्यार स्टडीज इंपॉर्टंट न्हय आनी म्हगेल फर्स्ट PU ಸ್ವಲ್ಪ एज्युकेशन मिस जाल्लें निमिती सेकंड PU म्हाका कॅचअप करूं मस्त आशिल्लें. सो तेदना एग्जाम लागीं येतना हांव ब्रेक घेतला. हांव ब्रेक घेवच्या नच म्हूण म्हणा, केन्नाय ब्रेक घेवका आमी म्हळ्यार आतां कसले प्रायोरिटायज करूंक गोतसकान. सो सेकंड PUन हांव ब्रेक घेतला. एग्जाम्स लागीं येतना तेदना म्हाका CET प्रिपेरेशन करूं आशिल्लें आनी कॉम्पिटिटिव्ह प्रिपेरेशन पुरे करूं आशिल्लें. म्हळ्यार मस्त कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम्साक बरोवचे खातीर कोचिंग क्लासीस जॉयन जाल्लेले आशिल्लें हांव. सो तेदना हांव ಸ್ವಲ್ಪ ब्रेक घेतिल्लें आसा. म्हगेला डान्स म्हळ्यार कंप्लीट ब्रेक घेयनी हांव. क्लासीस हांव वच्ची राबय न्ही, प्रोग्राम्स आनी पुरे वच्चे ಸ್ವಲ್ಪ उणी केलेलें. क्लासीस हांव मागीर रेग्युलर जावन वता आशिल्ली बिकॉज त्या एक फॉर्म ऑफ एक्सरसायज आशिल्ली म्हाका. बट प्रोग्राम्स हांव वच्ची न्ही ಸ್ವಲ್ಪ उणी कोर न्हू. म्हगेल तेदना 12th स्टँडर्डा म्हगेल फोकस बरी एज्युकेशना वयर आशिल्लें. वैष्णवी प्रकार फोकस म्हळ्यार प्रोग्रामा वचन अशें डान्स क्लासा वचन अशें म्हळ्यार ना. सो डान्स तिंका हॉबी न्हय आतां हॅबीट जावन गेला. सो आतां तूं PU जातरी नेक्स्ट इंजिनियरींग करूंक डिसायड केलें. सो इंजिनियरिंगा वतना तूं नीट 10th केलें.
सो ताजी विशय आमकां ಸ್ವಲ್ಪ सांगता. बाय. सो एक कसं म्हणारी NCC दुखून मस्त बेनिफिट्स कॅम्प आणि पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट लिडरशिप क्वालिटी डेव्हलपमेंट त्या पुरे सोणे म्हणारी ओवरऑल एक्सपिरियन्स सोणे तांतू मस्त बेनिफिट्स त्या मस्त जन ಗೊತ್ತಾ ताजे विषय. आता तुगेला सेकंड PU जेतरी तू आता CET थ्रू तुगेला इंजिनियरिंग कॉलेजेस चूज करतना म्हाका इंजिनियर जावं का म्हणून एक आशिल्ला. सो कॉलेज चूज करचे ह्या येतना चान्स येतना तेदन म्हाका कळलें कसं म्हणारी तुगेला NCCकच एक सेपरेट कोटा म्हणून एक आसता. म्हळ्यार तुका सेपरेट रिजर्वेशन आसता सीट्स पुरे कॉलेजेसान तू एक सीट तुगेला NCC खातीर आनीक एक सीट तुगेला स्पोर्ट्स कॅटेगरी खातीर रिजर्वेशन आसता. सो आतां NCC दुखून अशी बेनिफिट्सा विशय उलोवचें म्हणचे जाल्यार एज्युकेशनल फील्ड आनी ऑक्युपेशनल फील्ड दोन्ही सायडा दुखून आमकां बेनिफिट्स. एज्युकेशनल फील्डान तू तुगेल CET कावन्सिलिंगा बत्तना एक सेपरेट रँक लिस्ट आशिल्ल्या मिगेल टायमारी. सो तुगेल आतां CETन तू कितले रँक आसा 1000 आसा 10,000 आसा तुगेल NCCन तू एक सेपरेट रँक लिस्ट आशिल्ल्या. सो तांत दुखून तुका खंयचेय कॉलेज चूज करूं तू एक सीट घेवत आशिल्ल्या. सो म्हाका NCC कोटा दुखून निट्टे कॉलेज सीट मेळ्ळेलें. म्हाका इनफॅक्ट एक्चुली म्हाका बँगलोरान तू ही सीट मेळ्ळेलें आशिल्लें. BMS कॉलेजान तू म्हाका सीट मेळ्ळेलें आशिल्लें NCC कोटा दुखूनची. बट म्हाका मिगेले विद्वत एग्जाम कोरका आनी मिगेले गुरुल अंडरची मंगळूरान तू कोरका म्हूण सांगिल्लें एक आश आशिल्ली न्ही ती हांव मंगळूरान तू खंयचे कॉलेजीक चूज करया म्हूण सांगून मागीर निट्टेन तू इन्फॉर्मेशन सायन्स घेतिल्लें. ओके. सो निट्टेन तू म्हळ्यार तू एवरीडे अप एंड डावन करता आशिल्ली की थंय हॉस्टेलार? ना हांव एवरीडे अप एंड डावन करता आशिल्ली. म्हळ्यार म्हाका सांजेच्या क्लासीस आसता आशिल्ल्या आनी हांव इंजिनियरिंगांत आसतनाची मिगेल टिचराल अंडरची बिगिनर्साक डान्स क्लास काडटा आशिल्ली. सो त्या सांजे आसता आशिल्ली 6 घंटे नंतर. सो हांव कॉलेज दुखून रिटर्न येवन मागीर डायरेक्ट डान्स क्लास जातकीर मागीर घरा वचचें आशिल्लें. सो हांव हॉस्टेल ऑप्शन चूज करनी आशिल्ली. कशी नॉर्मली सांगतास सकाळी कॉलेजा भायर सरून थंय 9:30 पावका म्हणजे जाल्यार तूं 7 बसार बसका की 7 o'clock बसार बसून थंय 1.5 hours जर्नी कोन्न थंय क्लास कैद कोन्न 4 o'clock थंय क्लास आसता आशिल्ली की. सो 4 hour वापस बसा वयसून हांगा 6 month वचून डान्स क्लासान क्लास काडून मागीर घरा वचून मागीर प्रोजेक्ट्स आसता आशिल्ले इंजिनियरिंगाक. सो इतली सकट केला तूं. सो त्या टायमार नॉर्मली आमी जस्ट PU जावन आसतात एक पाटी इंजिनियरिंगा वतरी तुका तितले स्टडी लोड PUन आशिल्लो तितलो आसना उणें आसता. सो नॉर्मली तेन्ना आमी कशें लेखताची अब्बा जालना आनी ಸ್ವಲ್ಪ चिल करया फ्रेंड्सा लोटांनी भोवया. तुका तशें दिसनी? दिसता आशिल्लें मस्त टायम. बट म्हाका म्हळ्यार आय थिंक म्हाका डान्सान तू एक नमुना गंमत आशिल्लें. डान्स क्लासा वचचें म्हळ्यार एक गंमत थंय पुरे जण मेळटाचे आनी मिगेल सान दुखून तांणी फ्रेंड्स जावन आसतात. सो एवरीडे तांकां एक मेळचें तांगे लोटू डान्स करचें पंचायतीक मारचें त्या पुरे एक गंमत आशिल्लें. सो आनी हांव फ्रेंड्सा लोटे मस्त भोंवून आशिल्ली म्हळ्यार विकेंड्सा आनी पुरे फ्रेंड्सा लोटांनी पुरे भोंवून आशिल्ली. सो म्हाका केन्नाय ता एक बर्डनचें फील जाय न्ही ता एक मिगेल पार्टाचें एक लायफाचें एक गंमत पार्ट जावन आशिल्लें. सो तें स्ट्रेसफूल म्हूण दिसनी केलो पटी दिसता आशिल्लें म्हळ्यार कॉलेज जावन येतना सीटनी मेळना जाल्यार बसार पुरे खोप येवन तेजन पुरे स्ट्रेसफूल दिसता आशिल्लें. बट आतां त्या मागशी पळयतना ताय पुरे एक वंडरफूल एक्सपिरियन्स म्हूण एक फील जाता. सो म्हाका तुगेल्या फ्रेंड्सान आनी सांगचें आनी केवडगास आसा पुरा जनाक एक दिसान 24 hours आसल्या वैष्णवी भट्टाक 48 hours आसता म्हूण तांणी जोक्स करचे आशिल्ल्या. सो तात तुगेल्या दिसाचे दिनचर्या आयकतना म्हाका काय वयशी दिसता. सो तुगेला टायम मॅनेजमेंट आनी कशी इतलें काम ओट्टू करून एक दीस करचें प्रायोरिटायज करून हें पुरो करचें तूं तुका NCC तसलें एक डिसिप्लिन्ड फॉर्म ऑफ प्रॅक्टीस एट द सेम टायम क्लासिकल डान्स हें पुरो तुका हेल्प केलां अशी म्हाका दिसता. वय म्हळ्यार तुका NCCन तू तुगेलें एक प्रॉपर रुटीन आसता आशिल्लें एवरी कॅम्प. सकाळ उठोवका 5 घंटाक मागीर वचून फिजिकल एक्सरसायजीस करका मागीर राप्पा चेंज करून येवन ब्रेकफास्टा वचका. तू टायमार ब्रेकफास्टा वचना जाल्यार तुका ब्रेकफास्ट मेळना. मागीर ब्रेकफास्ट जेतरी वचून तू परेडा जॉयन जावका परेड जेतरी तशी एक म्हळ्यार प्रॉपर एक रुटीन आसता आशिल्लें. सो ते फॉलो करूं का तूं ते फॉलो करना जाल्यार तुका पनिशमेंट्स मेळटा आशिल्ले. सो ते पनिशमेंट अवॉयड करचे खातीर तूं रुटीन फॉलो करता आशिल्लो ऑटोमॅटिकली. सो त्या फॉलो करून इतले कॅम्प्स अटेंड केले निमित्त त्या एक नमून ಸ್ವಲ್ಪ इनबिल्ट जावन आशिल्लें. हांव म्हळ्यार तितलें डिसिप्लीन फॉलो एवरीडे आतां फॉलो करता म्हूण सांगना बट त्या एक हॅबिट जावन गेलेला तेदना लायफान. तूं आतां मागीर डान्सान तूं हेजे तूं
प्रोग्रामा वचच्या वापस येवच्या टिमा वट कोऑर्डिनेट करच्या आनी त्या मेमोरी इम्प्रूव जावची की डान्सा दुखून तितले आयटम्स उडगास दवरका म्हणजे तितली मेमरी पावर जावका न्हू सो त्या एक नमून को रिलेशन शे म्हाका फील जावचे हाजी बेनिफिट्स तांतू दिसतशिल् ताजी बेनिफिट्स हांतू दिसतशिल्ले So it all went hand in hand. hand in hand correct Okay. So इतली सकट पुरा जातना तुका क्लॅरिटी आशिल्ला दा बॅलन्स मेंटेन करका म्हूण केन्ना पूण तुका नाक शिकवण नाक डान्सच गम्मा जाता हांतू मुखार वता म्हूण दिसला वय मस्त वेळा दिसला की आनी पूर वाजिल्लेला आनी इंजिनियरींग जॉईन जातरी पण मस्त वेळा सेकंड थॉट्स आसतशिल्ला डान्सान तूं कंटिन्यू करत आशिल्लें दिसता म्हणून सांगून बट त्या एक कसं म्हणा तुका एक हॉबी असल्या रे डान्स जेवो म्युजीक जेवो कसले जेवो तुका आत्ताची सूर कोरका म्हणा तू केन्नाय लायफान तुगेला आतां इंजिनियर जावन काम करतस बट म्हाका आनीक एक ऑप्शन केन्नाय आसता फूल टायम डान्स घेवका म्हणजे रे हांव केन्नाय तान तूं जंप करत म्हूण एक म्हणलें एक मत्तें तशिल्लें की आत्तां सूर केलेली डिग्री एक कंप्लीट करूं का मागीर तान तूं एक म्हळ्यार डिग्री केल्ली कुडल्या सोड सोडची न्ही त्या एक तांतूय कसं त्या फिल्डांत कितले एक्सप्लोर करता म्हूण सांगून पळोवन न्हू मागीर म्हाका इश्ट जायना जाल्यार हांव डान्स कंटिन्यू करता म्हूण सांगिल्लें एक ऑप्शन आशिल्लें तर आतां हांव तें ऑप्शन ओपन दवरला सो आतां हांव इंजिनियर जावन आसल्यार हांव डान्स कंटिन्यू करतस मे बी इन फ्युचर हांव फूल टायम जावन एक घेतली सो त्या एक ऑप्शन केन्नाय आसता पुरे जणांक खंयची हॉबी चूज केल्यार सो इंजिनियरींग जातरी तुका कॅम्पस प्लेसमेंट जालें सो तूं आतां कॅम्पस प्लेसमेंटान जनरल जॉबान तूं कंटिन्यू करतस सो तुका जॉबा विशयी सांग सो कॅम्पस प्लेसमेंट्सान तूं तशीची म्हळ्यार रेग्युलरली पुरे कंपनीज येताची तूं पुरे जणांक रिटन टेस्टींनी बरोवका मागीर तांकां तूं सिलेक्ट जाल्यार तुका इंटरव्यू प्रोसेस आसता सो म्हाका सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटान तूं मस्त इंट्रस्ट आशिल्ला इंजिनियरिंगान तुजें तें बिल्ड जालें ताजे पयश पूड म्हाका गोतनाशिल्लें ताजे विशयी मस्त इंजिनियरींग थर्ड इयरांत आसतना म्हाका तें एक्चुली एक ಸ್ವಲ್ಪ क्युरियोसिटी आशिल्ला म्हाका त्या फिल्ड एक्सप्लोर करता म्हूण सांगून सो हांव प्लेसमेंट्स अप्लाय केलेला आनी म्हगेल्या कॉलेजान तूं न्यूटॅनिक्स टेक्नॉलॉजीज म्हूण एक कंपनी आयिल्ल्या तान तूं म्हाका प्लेसमेंट जावन न्हू आतां त्याच कंपनीन तूं 3 वर्स तुकून काम करता सो फस्ट म्हाका इंटर्नशीप मेळ्ळेला तांगेले अंडर 6 months हांव इंटर्नशीप केलेला न्यूटॅनिक्सान तूं तेजे तरी इंटर्नशीप जे तर म्हाका थंयची जॉब मेळ्ळा सो हांव त्याच कंपनीन तूं सेम कंपनीन तूं 3 years तुकून काम करतस ओके सो तूं कॉलेजा आसतना इंजिनियरींग कॉलेजान तूं बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंटय जावन आशिल्लें तुगेले डिविजनान आय थिंक देर ऑल्सो इफ आय एम नॉट रॉंग तूं मिगेल ತಂಗಿ आशिल्ली तुमी पुरे जन ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು कल्चरल एक्सचेंजान तूं जपानाक वचून सो ताजे एक एक्सपिरियन्स आमगे दर्शकांक ಸ್ವಲ್ಪ सांगता सो थर्ड इयरांत आसतना निट्टीन तूं एक स्टुडंट एक्सचेंज प्रोग्राम म्हूण आसता यूथ स्टुडंट एक्सचेंज प्रोग्राम म्हूण त्या आमगेल कॉलेज एक टायअप आसा जपानान तूं रित्सुमिकन युनिवर्सिटी म्हणून तांगेलो एक टायअप आसा सो हाजे विशय म्हाका फर्स्ट इयरान तूं गोत आशिल्ल्या सो थर्ड इयरांत तेन्ना एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हूण सांगून सो थंय कशें म्हळ्यार तांणी तुमगेले ओवरऑल बिहेवियर ओवरऑल मार्क्सय इम्पॉर्टंट मार्क्स प्लस तुमगेल्या एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज जेवो तुगेल्या रिसर्च एबिलिटीज जेवो त्या पुरे पळोवन न्हू तांणी पुरे डिपार्टमेंट्स दुखून एक जणां सिलेक्ट करतात सो तेदनी म्हळ्यार म्हाका म्हगेले फ्रेंड्साल ओटूच एक वचाक चान्स मेळ्ळें तुमगेले भयणी अवंतिका मागीर आनीक एक फ्रेंड प्रतीक पवन सो आमी पुरे जण वोटू जावन न्हू आमी पुरे विंगड डिपार्टमेंट्स आशिल्ल्या सो आमी वोटू मेळ न्हू प्रिपेर कोर न्हू ताजे खातीर सो आमी सिलेक्ट जाल्लेला सो त्या 7 दिवसाच्या एक्सचेंज प्रोग्राम आशिल्ल्या खंय आमकां म्हळ्यार फुल्ली स्पॉन्सर्ड जपानाक आमकां व्हेल्लेला आमकां कॉलेज दुखून व्हेल्लें सो 7 days आमकां थंय तांगेल्या त्या वर्साचें टॉपीक वेस्ट मॅनेजमेंट आशिल्लें सो वेस्ट मॅनेजमेंटा विशयी आमकां शिकूं मेळ्ळें मस्त जपाना वचून तांगेल कशी तांगेल्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्रोसेस कशें आसकी त्या इंडिया दुखून कितले कंपेर केला कितले डिफरंट आसा त्या परे शिकूं मेळ्ळें मागीर आमगेले एक थंय एक म्हाका चान्सय मेळ्ळा आमगेल कल्चर तांकां एक्सप्लेन करूं सो थंय हांव आमगेल भरतनाट्य परफॉर्मन्स दिल्लेला सो तांकां आमगेल्या कल्चरा विशयी एक्सप्लेन केल्लेले एक चान्स मेळ्ळें मागीर तांगेले कल्चर आमकां शिकूंक तांणी तांगेल्या किमोनो सो त्या पुरे घाल्लेल्या त्या पुरे एक लायक एक एक्सपिरियन्स 7 days आमकां कॉलेज दुखून वचाक एक ऑपॉर्च्युनिटी सो तुका एक्स्ट्रा करिक्युलरा वतना नॉर्मली आमी कशें आसता म्हळ्यार खंयच्याकय वतना आमकां तांचो तुकून कसो मेळटा म्हूण आमगेलें फर्स्ट क्वेश्चन द डान्स ओके डान्स करता तूं कसो मेळटा तुका एनसीसी दुखून कसो मेळटा म्हूण आमी एक्चुली जॉयन जातना आमकां तांचो दुखून कसो मेळटा म्हूण आमकां कळना
बट मे बी 10 years डावन द लेन 15 years डावन द लेन ताजी इम्पॅक्ट आमकां आनीकय आसता. करेक्ट. तुगेल ह्या स्टोरीन तूं म्हाका तशी दिसला इता म्हळ्यार जपाना सिलेक्ट करता जाल्यार तांणी तुका एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटी हाव गुड यू आर इन स्टडीज ता पुरो पळोवनूच तुका सिलेक्ट केला. सो खंयचेय एक विशय आमी करतना ताजी बेनिफीट कसं नाही म्हण पळय न्ही जाल्यार वरें न इट्स ओके. करेक्ट. ना करेक्ट. डान्सान तूं विद्वत जाला NCCन तूं रिपब्लीक डे परेड दॅट्स दी हायेस्ट ऑनर दॅट यू कॅन गेट एज एन NCC कॅडेट. सो इंजिनियरींग कंप्लीट जालें. सो वॉट नेक्स्ट आनी खंयचें नवें कसं शिकतास की शिकतास हांव एक्चुली आतां पयलीं कोविड जेतन लॉकडावन जालें तेन्ना आमगेल क्लासीस न्ही रबल्या म्हळ्यार तेतून एक सडन ऑनलायन क्लास घेवता म्हूण सांगून म्हळ्यार स्टार्ट जाली तशी गोतनाशिल्ली कोणाकय. सो तेजन म्हाका म्हळ्यार घरा बसून कसं करचें म्हणून कळनाशी हांव फ्लूट शिकूं सुरू केल्लें आसा. सो हांव जावन युट्यूबार दुखून शिकतास फ्लूट आतां कंटिन्यू करतास. ता एक हॅबीट सूर चलेलें तेन्ना म्हळ्यार कसं एक नवें शिकूं का म्हूण सांगिल्लें एक आश आशिल्लें आनी एक इन्स्ट्रुमेंट खंयचें शिकूं का म्हूण एक आश आशिल्ली तेन्ना खंयचे डान्साक हेल्प जावचें तसलें एक इन्स्ट्रुमेंट शिकया म्हूण. सो फस्ट मृदंगम शिकूं का म्हूण आशिल्लें बट मृदंगम ऑनलायन शिकचें ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट आनी त्याक नाक कळनाशी मारूक आनी कश्ट जाता म्हूण सांगून फ्लूट शिकया म्हूण सांगून हांव फ्लूट एक अशी ऑनलायन ऑर्डर करून युट्यूबार शिकूं सुरू केलेलें. तेन्ना हांव गप्पत एक सुरू केलेलें बट आत्तां हांव एक्चुली सिरियस जावन कंटिन्यू करतास. आतां न्ही क्लासिकल फिल्डान तूं कंटिन्यू करया म्हूण सांगून एक उडुपी तांगेल्या गुरू तांगे लागीं जॉयन जाल्लेलें आसा नितीश अमण्या म्हूण तांगे लागीं जॉयन जाल्लेली आसा क्लास कंटिन्यू करता म्हूण एक लेखला. सो द लर्निंग नेवर एंड्स ना. आनीक म्हाका तुगेल्या नेमकू काय आशिल्लें कसं म्हणारी आतां आमगेले व्ह्युअर्स न्हू मस्त स्टुडंट्स आसताची मस्त पेरंट्स आसताची तांकां पुरो जाणाक एका क्वेश्चन आसता की स्टडीज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां हांव करियर बिल्ड करता म्हूण जाल्यार हांव स्टडीसांत फोकस करता स्टडीसांत लायक मार्क काडटा नाजाल्यार म्हाका मुखार जॉब मेळना. तशें आसतना हांव एक्स्ट्रा करिक्युलर पुरो आसलें ताजी त्या जागे मात फोकस स्टडीसांत करता. तांकां तुगेलें मेसेज कसं? स्टडी इज इम्पॉर्टंट न्ही म्हूण सांगना. स्टडी इज इम्पॉर्टंट मार्क्स घेवचे इम्पॉर्टंट खंयचे लेवलाचे एग्जाम्स शेवट डान्सान ते मस्त एग्जाम्स आसता मस्त जन म्हणटाची एग्जाम आनी बरो का म्हूण ना ता तूं डान्सर म्हूण डिफायन करना म्हूण बट मिगेल प्रकार ताजे थियोरेटिकल नॉलेज आसचे पुरे इम्पॉर्टंट. सो ते खंयचे पुरो फिल्डा अप्लाय जाता. आतां एज्युकेशन कितलें इम्पॉर्टंट की तितलेची विंगड एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज इम्पॉर्टंट म्हूण हांव इता म्हणटा म्हळ्यार इता ओवरऑल तुका तूं तावळ म्हणलें म्हणके हँड इन हँड वता आसता. तुका डान्स करता आसतना तुका एक रिलॅक्सेशन इम्प्रूव जाता. आतां आमी मस्त मेंटल हेल्था विशयांनी उलयताची. सो तुका एक डान्स एक नमून थेरपी शे तुका एक म्युजीक एक नमून थेरपी शे तुगेल्या स्ट्रेसफूल एक्टिविटी दुखून एक अवॉयड कर न्हू ಸ್ವಲ್ಪ काम जाव अशें तसले एक एक्टिविटी तुज्यान योगा आनी करताची ताची तसले एक नमून थेरपी शे एक तुगेल हॉबी. सो त्या दोन्ही हँड इन हँड वता आसल्यार तुका आनीक चड बेनिफीट जाता शिवाय तुका कसले डिसएडवांटेजीस ना तांतू तुका फोकस चड इम्प्रूव करूं जाता. तूं एज्युकेशन मात्र कन्सिडर करचें म्हण जाल्यार तुका कसले एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटी आसता तुका फोकस 100% इम्प्रूव करूं जाता. तुगेल मेमरी पावर मस्त इम्प्रूव जाता. आनी एक कसं म्हळ्यार त्या एक बरी एक विशय करचे आसता म्हण आतां एक पॉयंट जातर तुका बोर जावचें सूर जाता आनी मस्त स्ट्रेसूय जावचें सूर जाता. सो केन्नाय आनीक एक कसली एक्टिविटी आसा म्हण जाल्यार त्या फन आनी इंट्रस्टींग जावन आसता. सो मिगेल एक मेसेज म्हळ्यार पुरे इम्पॉर्टंट लायफांत आनी आमकां एक इतले एक्सप्लोर करूंक ऑप्शन्स आसतना आमी त्या घेवका ऑप्शन घेवन कितले जे तितले ताजे एक्सप्लोर कर न्हू लीड करका म्हूण एक म्हाका एक दिसता लायफान. तशी एक चेडवाक शिक्षण कितलें मुख्य की तितलेच एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज मुख्य. तांतू पुरे जनान तांकां प्रोत्साहक केल्यार तांगेल्या कितलें पोटेन्शियल आसा तांतू चडती तांकां रीच जावचें जाता म्हूण सांगच्याक वैष्णवीला उदाहरण आज आमगेले एद्र आसा. सो इतले वेळ वैष्णवीन आमगेलोट्टू तिगेल्या लायफाची जर्नी शेअर केला. तिका हांव धन्यवाद सांगता सर. अशीची आमगेल्या व्ह्युअर्स इतली वेळ दुखून आमगेलो प्रोग्राम पळयता आसाची तुमकांय हांव धन्यवाद सांगता सर. धन्यवाद.